फाटली 10-15 वर्सां जाली 250 हो कितें डील चल्ला सरकाराचो. सरकारान जवळ जवळ 8-10 वर्सां उपरांत जमनीचे रेट रिवायज केले. तेही कशे सरकार एका जाग्यार 500 रुपयां स्क्वेअर मिटर म्हणटा जाल्यार थंय एक्च्युअल मार्केट रेट 5000 आहा. तरी रिवायज केल्ले रेट सुद्दां ओनली 10% ऑफ द एक्च्युअल मार्केट रेट्स. कितें सेटिंग चल्लां काकोडकार बाबांनी सांगचें आनी प्रमोदांनी सांगचें. मेन म्हणल्यार मेन ती रियल इस्टेटीची पळोवपाक गेलो न्ही जाल्यार सेन्सस 2011चे पळयलें न्ही जाल्यार देर आर 5 लाख हावसीस इन गोवा आनी फॅमिलीज कितले आसा हावस होल्ड्स देर आर 3 लाख हावस होल्ड्स आनी सेन्ससच सांगता की 1.25 लाख घरां अनऑक्युपायड आहात म्हळ्यार खाली आसात. 1.25 लाख घर जेन्ना अनऑक्युपायड आसात तेन्ना वाय वी वॉन्ट दीज मेगा हावसिंग प्रोजेक्ट्स. दॅट इज द फर्स्ट इशू. मेगा हावसिंग इशूज प्रोजेक्ट आसूंकूच जायना. एक्चुअली आमी सँडमॅन म्हणटात आनी कितें चिरी मेळना म्हणटात. वी शूड टेक 1 year हॉलिडे कंप्लीट. हे फ्लॅटी शेवटी गोंयकारां खातीर न्ही प्रमोद. ना म्हाका एकच गजाल दिसता समजा एक शाळा आसा आनी त्या शाळेचो जी मॅनेजमेंट आसा जी हेडमास्टराक समजा पगार घालता आनी त्या मॅनेजमेंटाच्या अध्यक्षाचो चलो जर त्या शाळे भितर शिकता जाल्यार फाल्यां त्या हेडमास्टराक त्या चल्याक शिस्त लावपाक कुस्तार जाता. कारण पगार तागे बापूयच घालता न्ही आपल्याक बरेच त्रास पडटात. हांगा ती परिस्थिती जाल्या. तूं मायनिंग घे तूं टुरिजम घे तूं रियल इस्टेट घे. एवरीबडी फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज. एवरीबडी फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द फेस ऑफ इलेक्शन. हांव परत त्या मुद्द्यामार येता. सो जो मनीस तुका पयशे घालता इलेक्शना टायमार तुका फंड करता फाल्यां जेन्ना तूं पावरा येता तेन्ना तुका शिस्त लावप कठीण आसता. त्या हेडमास्टरा सारकी परिस्थिती ती ताका खबर आहा भुरग्याक शिस्त लावपा जाय म्हण भुरग्याक शिस्त लावपाक कारण हे 3-4 सेक्टर जे आसा ते परफॉर्मिंग उरल्या गोंयांत. एक मायनिंग आशिल्ली एक टुरिजम एक रियल इस्टेट आनी आतां कसिनो केलो तो. कसिनोंतल्यान कितलो रेव्हेन्यू येतलो ताजो दुबाव. हे परफॉर्मिंग सेक्टराच्या बाबतींत सुद्दां जर तुमी इतले लेथार्जीक आसा रेव्हेन्यू आनी खंयच्यान रेव्हेन्यू येतलो. दॅट इज इवन तातूंत भितर आतां एक जे केला की रेग्युलरायझेशन ऑफ हावसीस इट इज अ गव्हर्मेंट कशें पळयता की इट इज अ डबल बेनिफीट. एक म्हळ्यार लोक खूश जातले सामके बेकायदेशीर घरां आहा ती कायदेशीर जातली सगळीं. दुसरे वटच्यान रेव्हेन्यू येतलो. सो इट्स अ परफेक्ट इलेक्शन तोंडार दिल्लें मताचेर राजकारण. सो इल्लिगॅलिटीज पनिश करपाचेर हातूंत भितर कांय ना. मुद्दम पळया उल्लेख करूं ना खंयच बजेटाक. दॅट इज रायट. या खंयच इल्लिगॅलिटीज पनिश करपाचें येना. तुमी वन टायम पयशे भरात. म्हाका परत तें दिसता कित्याक कारण गव्हर्मेंट लुक्स इन अ हरी की वन टायम तुमी पयशे भरात सगळे टॅक्सीस हे करात एक नॉमिनल आमी ठरयतात आनी ताजे उपरांत तुमचें घर रेग्युलरायज करतात. सो हांव आय एम कमिंग बॅक की इफ दीस सिच्युएशन कॅन चेंज ओनली इफ मायनिंग बिगिन्स लायक बिफोर जंय तांकां भरपूर रेव्हेन्यू येता. बट गव्हर्मेंट itself is not expecting it. Government itself is not expecting. सहकारी आम्ही एग्रीकल्चर आणि मायनिंग म्हणतात. मायनिंग ज्या जाग्यार बंद पडलं पळय ते बेसिकली एग्रेरियन इकॉनॉमीचे तालुके सगळे. वो मायनिंग फोर्स सगळो मायनिंग बंद पडटगीर खंय गेलो. काल जो इकॉनॉमिक सर्वे सरकारान दिला इट इज शोविंग एग्रीकल्चर सेक्टर इज शोविंग जस्ट अ नॉमिनल ग्रोथ ऑफ 1.5%. तुम्ही आता 2 वर्सां जाली मायनिंग बंद आसा. वो मायनिंग फोर्स खंय गेलो. सरकाराची सबसिडी आनी पॅकेजी घेवन घरा बसलो काय शेक घालपाक गेलो काय मिडल इस्टाक गेलो काय खंय भायर गेलो काय मायनिंग सुरू जातले म्हणून पॅकेजी घेवन घरा बसलो. कारण तो एग्रीकल्चराक काय जाय तितलो येवना. आणि तुमचो जो इम्पॅक्ट दिसता तुमी नेगेटिव्हिटी जी एक्सपेक्ट केल्या सुरवाती जी एक्सप्रेस केल्या इट इज जस्ट 1.5%. 75 to 90% सबसिडायज केला सरकारान एग्रीकल्चर. तरी इट इज जस्ट 1.5% ग्रोथ इन 2 years. डिस्पायट ऑफ मायनिंग क्लोजर इन एग्रेरियन तालुकास. करेक्ट. हे सामकें करेक्ट आसा. कित्याक सांगून फाटल्या आतां 2 वर्सां पळयलीं जाल्यार पोरूं जी रायज आसा कितें थोडी दिसता ती मे बी बिकॉज ऑफ सायकल नॉट बिकॉज ऑफ एनी. कॅन इट ती सस्टेन तरी जातली तो सबसिडी इफेक्ट आसूं शकता. फाल्स कांय सबसिडी बंद केली जाल्यार तुजी कामधेनू आसा तशी 31,000 लिटरांचेर परत येतली. हो इफेक्ट परमनंट जर जातलो जाल्यार हांव सांगलें तशी तेज्या खातीर पॉलिसी चेंज जावपाक जाय. तेज्या खातीर एप्लिकेशन बरोबर जावपाक जाय. जर एप्लिकेशन बरोबर जायना जाल्यार पयलीं सारकेंच येतलें. हेतूर कांयच फरक जावचो ना. एका वेळार गोंयचे पर्रीकरान जेन्ना 3-4 ही स्कीम लायिल्ली तेन्ना 87,000 जाल्ले. अंदू फक्त 85 जाल्ले 2 वर्सांनी. 87,000 लिटर दूद जालें आनी विथीन 2 रिक्वायरमेंट आसा जवळ जवळ 2.25 लाख लिटरांचो. 3 लाखा वयर आसा. न्ही म्हजें एकूच सांगणें आसा की हे तुमी पयलो प्रश्न तुमचो आशिल्लो कितें की हे मायनीचे लोक खंय गेले. तुमकां एक गजाल सांगता की हे जे खरेंच डिपेंडंट जे आशिल्ले आजकाल कितें आसा ट्रक जे आसा वाले आसा आनी हे आसा ते पात्रांव लोक
जे खरे सफर जाता ते ताजेर काम करपी लोक म्हणजे ट्रकाचेर काम करपी आनी ते सगळे लोक भायले ते बंद जाल्या बरोबर ते परते गेले ते हांगा कोणूच उरिल्ले ना ते हे कोण आता पळय आसा न्ही एक गजाल सांगता तुमकां हातून हांव तुमकां सांगता हातून जे पळय ट्रक ओनर्स आशिल्ले ते सुद्दां अर्द्या वयर रिजिस्टर जावना ते कोण आशिल्ले गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी काम करपी लोक इन्क्लुडींग थोडे तरेनी टिचर्स सुद्दां आशिल्ले हे हांवें पर्सनली पळयलां आनी इतलेंच न्ही सरपंच पंच आनी कितें केल्लें म्हज्या गांवांतल्यान वता म्हाका 5 ट्रक जाय म्हजे 5 ट्रक लाव अशें आशिल्ले म्हणजे अशें हाका सरकारी तांकां हें दिता एक म्हणजे रेव्हेन्यू येवपाची जी व्यवस्था आसा ती सारकी ना आनी तुमचो जो रेव्हेन्यू वता सोशल स्ट्रक्चराचेर आनी दुसरें तुमी सांगिल्लें दुसरें तुमी शेताचें विचारिल्लें शेताचे बद्दल हांव तुमकां एकूच गजाल सांगता कितें आसा हांगा चडशे मार्जिनल फार्मर्स म्हणजे कितें ल्हान ल्हान लँड होल्डिंग आशिल्ले तांकां जर तातूंत काम करतलो जाल्यार तांकां मेकनायज्ड पद्दतीन काम करीत जाल्यार सवाय पडटा मनीस घालून करीत जाल्यार परवडना ते कांय गोश्टी आसा पळय लँड रेव्हेन्यू आतां जे रिकॉर्ड्स आसा 114 म्हणटा आमी ताका 114चो उतारो बँक लोन दितली जाल्यार तेचेर नांव घालपाचें हांगा सोय ना बाकी सगळे स्टेटींनी आसा ताका लागून खंयचीच बँक लोन दिवपाक फुडें सरना सरकाराची सबसिडी आसा पूण घेवपी कोण ना ही परिस्थिती आसा आज मायनींतले कांय लोक आयिल्ले आसा स्पेशली सांगे सत्तरी बिचोली तालुक्यांत आयल्या ते बी अल्टरनेटीव धंदो म्हणून मायनींग हे एग्रीकल्चर करता गायांचोय धंदो करता कांय बाबतींत तांचो आसा पूण जे पद्दतीन येवपाक जाय त्या पद्दतीन येवना आतां पोल्युशन कमी जावन प्रोडक्शन वाडलेलें आसा प्रमोद हो जो मुद्दो आसा ह्या इकॉनॉमीक एग्रीकल्चर सस्टेन जावंक शकता बेजिकली दोन गजाली एज एन अल्टरनेटीव दोन गजाली आहात पहिली गजाल म्हळ्यार एज एन ऑल्टरनेटीव लेट अस एग्री एग्रीकल्चर सस्टेन जावपाक शकना इट कॅनॉट बी एन ऑल्टरनेटीव आय डोंट एग्री कॅनॉट बी एन ऑल्टरनेटीव न्ही तुम्ही जर रेव्हेन्यू पळयलो जितली आमकां गरज आसा ती ऑल्टरनेटीव म्हण वर्कफोर्स डेफिनेटली वर्कफोर्स किंवा कितें म्हण तुमी जावपाक शकना कारण एक गजाल आमकां प्रामाणीकपणान खबर आसपाक जाय की बाबा हांगच्यान इतलो रेव्हेन्यू येतालो हांगच्यान इतलीच जोड येताली आनी हांगच्यान आमी कितले जरी प्रयत्न केले स्टिम्युलस दिलो सबसिडी दिल्यो तरी बाबा एका लेवला वयर वतना ताणें म्हणलें फर्स्ट टर्मा भितर 87,000 लिटर जाल्लें आतां इतले दिवन सुद्दां 83,000 लिटर जाला सो ह्यो स्टिम्युलस ऑल्सो इज नॉट वर्किंग न्ही एक गोष्ट आसा तूं लॉ इम्प्लिमेंटेशन आनी लॉ चेंजीस लायक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जर आमचे आज आयिल्ले बीच वी आर एक्सपेक्टींग टुडे जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग फाटली 4 बजेट पण आयलेच ना ते इट कॅन बी एनफोर्स सरकाराक ती इच्छा ना एनफोर्स करपाची इट कॅन बी एनफोर्स इट इज सरकाराक ती विल ना पूण मेन एग्रीकल्चरा मेन प्रॉब्लेम आसा म्हणतो आतां सदांच कितें करपा जाय कॉम्पिटेटीव एडवांटेज पळोवपा जाय आमकां हांगा भाजी मेळटा आमकां हांगा फूड ग्रेन्स मेळटात आमचो कॉम्पिटेटर कोण आमचो कॉम्पिटेटर बेळगांव कोल्हापूर ते थंयच्यान कितें येता आमच्या हांगा कित्याक हें जाता कारण आमगेली लँड आनी आमचो लेबर आसा तो मच कॉस्टलियर देन देम ही कॉस्ट जी डिसएडवांटेज आसा आमकां लोकेशनल कॉस्ट डिसएडवांटेज ती मेळून आयली शिवाय हें जावंकूच शकना आमी म्हणटात सबसिडी आसा पूण ती सबसिडी घेवपाक कोण ना कारण ती सबसिडी इतली कमी आसा की ती दॅट इट डजंट कॉम्पेन्सेट दॅट लेबर डिसएडवांटेज लँड डिसएडवांटेज देर आर सर्टन थिंग्स लायक आतां ग्रीन हावस तुवें जर 1,000 स्क्वेअर मिटराचे ग्रीन हावस घालें 25,000 तुका इन्कम तातूंतल्यान काडूंक मेळटा सिंपल थिंग कशें काय म्हणत जाल्यार तूं आतां फ्लोरिकल्चर तातूंत फ्लावरच कर तूं 20-25 कोटीची आमकां भायल्यान फुलां येता ती थंय कर मरे आनी थंयच्यान हाडून दी देर आर सो मेनी टेकर्स फॉर दॅट बट दीस अवेरनेस हॅज नॉट बीन ह्या चार्टा कडेन पळया द थिंग यू आर रेफरिंग नाव सगळे भायल्यान येता टर्शरी सेक्टर सरकाराचो 45% सावन 64.80% मेरेन गेलो सरकार जो आज रेव्हेन्यू म्हणून जगता पळय तो टर्शरी सेक्टराचेर ताजो प्रायमरी सेक्टर अप टू 4% पडला हे टर्शरी सेक्टर वो ट्रेडिंग आनी सगळो दलालीचो वी आर इन द इन्फ्लेशन ट्रॅप इन्फ्लेशन ट्रॅपाक आसा कॅन वी गो फर्दर विथ सच अ सिस्टम आय थिंक ओनली ऑप्शन इज मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर आमचे GDP पळयलें न्ही जाल्यार ऑलमोस्ट 25% लार्जेस्ट सेक्टर इज मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर आतां मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराक समज ग्रोथ इम्पेटस दिलो ना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट सामको एफेक्ट जातलो पूण एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट जातलो म्हूण रावंक जायना आमच्या जेन्ना इंडस्ट्री येता तेन्ना गोंयकारांक तो जॉब मेळना कारण एम्प्लॉयबिलिटी ना दॅट इज वॉट इज द मेन थिंग एम्प्लॉयबिलिटीचेर ह्या चार्टा कडेन पळयात द एम्प्लॉई पर पॉप्युलेशन गोंयांत
फाटल्या 3 वर्सांक 7,500 एम्प्लॉई सरकारान भरल्यात. The ratio 1 in 26. 1 in 26. ratio has reached 1 in Government 26. has no right to And that employ प्रत्येक people. गोंयकाराच्या तकलेर जवळजवळ 86,000चे रीण पावला. सरकारान आज 1,600 कोटीचे फिस्कल डेफिसीट सांगला. तातूंत ओवरऑल डेफिसीट 1,000. जवळजवळ 1,1200चे लोन जरी सरकारान ओनू रेज केलें, बोरो केलें, तरी 12,500 कोटीचेर पावतलें. हो अदमास पयलींच केल्लो सादारण सकाळींच. 12,500 कोटीचे लोनिंग आसतलें पर हेड. बट आय एग्री विथ 86,000. वन फॅक्टर. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरा कडल्यान पयसो येना, तुमची रेग्युलेशन्स खंयच सारकी ना, तुमचो रेव्हेन्यू सारको येना, तूं लोनिंगांतल्यान 600-650 कोटीच्यो सोशियल स्किमी राबयता. सेक्युरिटीज विकता सरकार 500 ते 600 कोटीच्यो SLR बॉन्ड्स. तुजी नॅशनलायज बँकांनी 70% डेपॉझिट्स, CD रेशिओ 30%. तुझे कोऑपरेटिव्ह सेक्टराक 15% डेपॉझिट, CD रेशिओ 60%. पूण फ्रॉडां आसा सगळीं. पयसो तूं भायर काडूंक शकना बँका कडल्यान. आनी ही परिस्थिती. इज दीस पॉलिसी करेक्ट? तुम्ही पयशे हाडनासतना सोशल स्किमी खंयच्यान राबयता? तुवें दाखयलें ते डेट प्लस पर हेड काडले 86,000. आनी एक एंगलांतल्यान पळोवपाक जाय, हे एम्प्लॉईज आसा न्ही, तांकां टोटल अरावंड 2,500 कोटी सॅलरीज आनी पेन्शन वतात. ते तुवें हावसहोल्ड 3 लाख सुमार हावसहोल्ड्स आहात, ते तुवें डिवायड केले जाल्यार तुका मेळटा की अरावंड 80,000 एवरी हावसहोल्ड इज स्पेंडिंग ऑन दीस गव्हर्मेंट सर्वंट्स. वॉट डू यू गेट इन रिटर्न? Chief Minister and the Employees Association should tell what they are giving us in return every household. आज एक जे फिगर आयला हांगा, पेन्शन, नवी पेन्शन स्कीम जेन्ना 8-10 वर्सां फाटीं केंद्र सरकारान लागू केल्ली तेन्ना रिपोर्ट केल्लो. गोंय जेन्ना घटक राज्य जाल्लें तेन्ना जे एम्प्लॉय जाल्ले एम्प्लॉईज तांचे जवळ रिटायरमेंट एज आतां 2015-16 म्हऱ्यान येता. आनी देर इज मॅसिव्ह रिटायरमेंट. आणि त्या वर्सा पेन्शन लायबिलिटी ऑन द स्टेट ट्रेजरी इटसेल्फ इज अराउंड 1,500 crores. तुझे आता सॅलरी बील म्हयन्याक 200 कोटी, आता 2,500 कोटी. पेन्शन लायबिलिटी 1,500 कोटीची आसतली. त्या शिवाय 7th पे कमिशन येतले 2016. आणि तरी आसतना तुम्ही 3 वर्सांक 7,500 ह्या वर्साचे तातूंक ना, आनी 1,000 करत जाल्यार ते 60,000 तेकतात. 7-8,000 एम्प्लॉई तुम्ही 4 वर्सां भरतात. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराक तुम्ही लुक्रेटिव्ह करू शकना जॉब, हाडटा गव्हर्नमेंट बिकम एम्प्लॉय. ह्या पॉलिसीचेर प्रमोद रिएक्ट जा. प्रॉब्लेम असा की गव्हर्नमेंट इज नॉट लुकिंग एट बजेट एज एन इकॉनॉमिक एक्सरसाइज. इट इज लुकिंग एट इट इज अ पॉलिटिकल एक्सरसाइज. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. नाव हांवें जस्ट सुरवातीक सांगलें, दे आर पॉलिटिशियन्स, दे वील डू पॉलिटिकल एक्सरसाइज बिकॉज दे आर इन पावर. फाल्यां लोकांनी तांकां निवडून हाडपा जाय. बट as a sane person, rational person, you expect a certain balance. Well, तू खंय तरी इकॉनॉमिक बॅलन्स दवरतलो आणि तू खंय तरी पॉलिटिकल बॅलन्स दवरतलो. मनोहर पर्रीकार 70 सावन ताणी स्वता खातीर जे एक सोशल स्किम्साची ट्रॅप तयार केले, त्या ट्रॅपांतल्यान ताका भायर सरप शक्य जालें ना. दॅट इज फर्स्ट थिंग, इन्क्लुडींग दॅट वॅट ऑन पेट्रोल. तातूंत ताका मनांतल्यान दिसता आसतलें की तातूंतल्यान आपल्या एक तुगेले 180 कोटी येता आशिल्ले, पण ते ट्रॅप जाल्या. ते जातकीर इन दॅट सिनारियो यू आर फेसिंग अनदर इलेक्शन. जंय तुमी सांगला की गोंयांतल्यान आमी 2 सीट काडून नरेंद्र मोदीक दितले. नाव इन दॅट थंय एक सांगपा जाय सरकार, आमगे लाडली लक्ष्मी चालू उरतली, गृह आधार चालू उरतली, पण ती चालू दवरून उपकारना बिकॉज अगेन इट इज एन इलेक्शन इयर. सो यू आर अगेन इन्क्रीजिंग दॅट ट्रॅप. ह्याच मुद्द्या वयल्यान हो सरकार जेन्ना सत्तेर आयलो, ह्या सरकारान पयलें वर्स फाटल्या सरकाराच्या नांवान रडगाणें करीत काडलें, तांचे 1,200 कोटी रीण आशिल्लें म्हणून. 2017 जो सरकार येतलो तो ह्या सरकाराचे सगळे ह्या लायबिलिटी कडेन बोट दाखयत रावतलो. हांणी म्हणटले 10-12,000 एम्प्लॉय करून दवरले, पेन्शन लायबिलिटी 1,500 कोटीचेर करून दवरली. 1,500 कोटी केन्ना कॅल्क्युलेट केल्ली 10 वर्सां फाटीं, ती एक्चुअली अडेज 3,000 कोटी जातली 2016. तिसरो फॅक्ट जो भयानक आसा, हो सरकार जवळ जवळ 500 ते 600 कोटीच्यो सेक्युरिटीज SLR बॉन्ड्स विकता. तुम्ही जे सगळे प्रोजेक्ट म्हणून जे करता पळय आतां, हे सगळे सेक्युरिटी विकून केल्ले. 2022 हांवें पयर RBIचो रिपोर्ट वाचलो, फेब्रुवारी 2nd विकाक रिलीज जाला. 2022 सरकारान आतां मेरेन ज्यो सेक्युरिटीज विकल्या SLR बॉन्ड्स, 25% ऑफ दोज सेक्युरिटीज आर मॅच्युअरिंग इन 2022 बॉन्ड्स.
अजून 7 वर्सां आसा, हाजे फुडें अजून दर वर्सा सरकार 500-600 कोटीचे रेज करपा आसा. 2022 इट वील बी अ रियल क्रायसीस इयर. म्हणजे तेन्नाचो सरकार सांगतलो